भाजपाचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार तिसरे वळेरेंत जाहीर जातलो अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर जावपाक कळाव जालो तरी लेगीत दोनूय कडेन भाजपाचेच उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वासूय सदानंद शेट तानावडेन उक्तायल्लो आसा। जरी कळाव जालो तरी दक्षिण गोंयांत भाजपाचोच उमेदवार वेंचून येतले अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचें म्हणणें आसा। भाजपाचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार तिसऱ्या वळेरेंत जाहीर जातले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीचो प्रश्न सुटना उमेदवार जाहीर करच्या पयलींच भाजपान दक्षिणेच्या प्रचाराची मोहीम आंखल्या। दक्षिण गोंयच्या प्रचाराची जबाबदारी भाजपान आमदार दिगंबर कामत आनी उल्हास तुयेकर हांच्या कडेन दिला, जाल्यार उत्तर गोंयचे प्रचार प्रमुख म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी आमदार केदार नायक हांची नियुक्ती केल्या। दाबोळे विमानतळावयल्यान जावपी वेगवेगळ्या विमान कंपन्यांची एक्झिट हो खरो तर हुस्क्याचो विशय आसा, पूण दाबोळे विमानतळ बंद पडचो ना अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिलेलें आसा। मोपा परस दाबोळे विमानतळाचे लँडिंग फीस कमी आसा, जाल्यार लोकसभा वेंचणुके उपरांत दाबोळे विमानतळाचेर नॉटिकल ट्युरिजमाक सुरवात जातली, जेणे करून पर्यटनांत वाड जातली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा। मोपा परस दाबोळे विमानतळाचे लँडिंग फीस कमी आसात अशें तो म्हणटा। दाबोळे विमानतळावयल्यान जावपी वेगवेगळ्या विमान कंपन्यांची एक्झिट हो खरें तर हुस्क्याचोच विशय आसा, पूण दाबोळे विमानतळ बंद पडचो ना अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिलें। पणजे हांगासर 18 जून रस्तो सोडलो जाल्यार पणजेंतले सगळेच रस्ते सध्या फोडून दवरल्यात। ताका लागून येरादारी खातीर खंयचो रस्तो उक्तो आसा हेच कळपाक मार्ग ना। ह्या प्रकाराक लागून लोक सामके चाळवल्यात। फोडून दवरिल्ल्या रस्त्यांचेर कसलेच बोर्ड दिश्टी पडनात। रस्तो कितले दीस बंद आसतलो, डायव्हर्जन खंयच्यान आसा ह्या विशीं कसलीच म्हायती ना। ताका लागून राजधानी पणजेन येवपी लोकांची सामकीच गैरसोय जाता। ह्या प्रकाराचेर आदलो महापौर उदय मडकयकारान तिडक उक्तायली। हालीं वेगवेगळ्या तरेन लुटपाचे प्रकार उक्ताडार येवपाक लागल्यात। असोच एक प्रकार बुधवारा म्हापशेच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीत पळोवपाक मेळ्ळो। 3 दादले बायलांचो भेस करून एका घरांत घुसले आनी ताणें तें घर लुटपाचे यत्न केलो। घोव येताच बायलेन सगळो प्रकार घोवाक सांगलो, उपरांत शेजाऱ्याक कळटकीच शेजाऱ्यांनी सोद घेवपाक धांव घेतली। पळयत जाल्यार 3 दादले एका सुवातेर बायलांच्या भेसान बशिल्ले। शेजाऱ्यांनी पुलिशेक आफोवन 3 दादल्यांक तांच्या सुवादीन केले।
पंचायत कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो अशी मागणी घेवन पंचायत कर्मचाऱ्यांनी बेरेस्तारा आझाद मैदानाचेर एका दिसाचें आंदोलन केलें. ही मागणी पुराय केली ना जाल्यार सगळ्यो पंचायती बंद करून व्हडलें आंदोलन करतले अशी शिटकावणी लेगीत तांणी दिली. गोंयच्या 191 पंचायतींचे कर्मचारी ह्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ले. गोंयभरच्या 191 पंचायत कर्मचाऱ्यांनी 7व्या वेतन आयोगाची मागणी घेवन बेरेस्तारा आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें. सरकारान जाता तितले बेगीन पंचायत कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो. मुखेलमंत्र्यान पंचायत कर्मचाऱ्यांक हो वेतन आयोग लागू करपाचे उलोवन दाखयल्ले खरे, पूण आजुनूय ताची पूर्तता केल्ली ना अशें पंचायत कर्मचारी सांगतात. भाजप सरकारान अनुसूचित जमातीच्यो चडश्यो मागण्यो पुराय केल्यात. आतां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला आमचे सरकार एसटी समाजाक बेगीनूच राजकीय आरक्षणूय मेळोवन दितले. विरोधी काँग्रेस पक्ष आमच्या समाजा मदीं फूट घालपाचो यत्न करता, पूण आमच्या समाजांतल्या लोकांनी फकत भाजपा सरकाराचेरूच विश्वास दवरचो. काँग्रेस पक्षाच्या आश्वासनाक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन जिल्लो पंचायत वांगडी सुरेश केपेकर हांणी केलें. मुळगांव ते दोडामार्ग रस्त्या वयलो चर वेवस्थीत पुरूंक नाशिल्ल्यान मोठी समस्या उप्रासल्या. ह्या चराक लागून अपघात घडटात. एखाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं उपाय येवजण करची अशी वाहन चालकांची मागणी आसा. पार पुला कडल्यान दोडामार्ग वचपी रस्त्याचेर चडटेचेर ही समस्या निर्माण जाल्या. रस्त्याचेर मदीं आडवो खणिल्लो चर वेवस्थीत पुरोवंक ना, देखून गाडयो चलयतना चालकांक कसरत करची पडटा. दुचाकी चलोवप्यांक तर कचक्यांचो अणभव लेगीत येता. ह्या चराक लागून ल्हान सान अपघातूय घडटात अशी म्हायती थळाव्या लोकांनी दिल्या. पाट्यावयल्या मँग्रूव्ह बोर्ड वॉकाची सामकीच अवतिकाय जालेली आसा. बोर्ड वॉक उबारिल्लो तेन्ना सुरवातीक कितलेशेच लोक तशेंच पर्यटक हांगासर फोटो काडपाक वा बसपाक येताले, पूण सद्याक बोर्ड वॉकाची अवतिकाय जाल्ल्यान हांगासर कोण दिश्टी पडना. सगळ्यो फळयो निखळ्ळ्यात, कांय फळयो तुटून पडल्यात. बोर्ड वॉकाच्या वेवस्थापना कडेन सामकेंच दुर्लक्ष जाल्ल्यान ताची अवतिकाय जालेली आसा. मँग्रुवांतल्यो सगळ्यो बोर्ड वॉकाच्यो फळयो सामक्योच निखळ्ळ्यात, कांय फळयो तर तुटून पडल्यात. ह्या बोर्ड वॉकाच्या वेवस्थापना कडेन कोणाचेंच दुर्लक्ष जालेलें आसा, कोणाचेंच लक्ष ना, सामकें दुर्लक्ष जालेलें आसा, अवतिकाय जालेली आसा. थळाव्यांची मागणी आसा बेगोबेग हो बोर्ड वॉक सारको करचो. शिवोलेच्या बाजार जंक्शना सावन आसगांव बादे जंक्शनाच्या रस्त्या मेरेन झाडां कापपाच्या कामाक उच्च न्यायालयान स्थगिती दिलेली. फाटल्या कांय दिसां सावन शिवोलेत बेकायदेशीर झाडां कापपाचे प्रकार वाडिल्ले. उच्च न्यायालयान राना अधिकारी आनी पुलिसांक पळोवणी करपाचे निर्देश दिल्यात आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस हांणी दिल्या.
लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत आरजीपीचे उमेदवार वेंचून आयल्यार इंडिया आघाडीक तेंको दितले अशी घोशणा आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केल्या. इंडिया आघाडीक दिसता जाल्यार आरजीपीच्या उमेदवारांक तेंको दिवचो अशें आरजीपीचो मुखेली मनोज परब सांगता. आरजीपीच्या विरोधात वचून भाजपाचे हुकुमशाय सरकार हाडप काय ना हाचो तांणी विचार करचो अशें मनोज परबाचें म्हणणें आसा. कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमांव हाणें माकाजांच्या शेतकाऱ्यांची भेट घेतली. वेस्टर्न स्वॅम्प व्हॅन ही स्थलांतरीत सुकणीं शेतांत लायिल्ले रोंपे तोडपाक लागल्यात. ह्या प्रकाराक लागून उपगल्ल्या शेतकाऱ्यांनी आमदार युरी आलेमांव हांचे कडेन समस्या मांडून उपाय काडपाची मागणी केल्ली. मजगतीं आमदार युरी आलेमांव हाणें कृशी मंत्र्या कडेन उलोवन समस्या सोडोवपाचे यत्न करतलो अशें तांकां शेतकाऱ्यांक सांगलां. ही वेस्टर्न सुकणीं तांचें नांव स्वॅम्प व्हॅन ही सध्या स्थलांतरीत सुकणीं भारतांत आयिल्ली आसा. गोंयांत येवन ती शेतांत लायिल्ले रोंपे तोडपाक लागल्यात आनी शेताची नाशधुशी करपाक लागल्या. ह्या प्रकाराक लागून उपगल्ल्या शेतकाऱ्यांनी आमदार युरी आलेमांव हांचे कडेन आपली समस्या मांडून उपाय काडपाची मागणी केली. विद्यार्थ्यांमदी शिक्षणाची आवड निर्माण करपा खातीर सरकार सदांच यत्न करतात. मूल्यांचेर आधारीत शिक्षणाचेर सरकार आतां भर दितलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. आर्ल केरीच्या नूतनीकरण केल्ल्या शाळेचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. तांचे बरोबर मंत्री गोविंद गावडे लेगीत आशिल्ले. विद्यार्थ्यां मदीं शिक्षणाची आवड निर्माण करपा खातीर सरकार सदांच यत्न करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उलोवप केलें. मूल्यांचेर आधारीत शिक्षणाचेर सरकार आतां भर दितलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आर्ल केरीच्या नूतनीकरण केल्ल्या शाळेच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. लोकांनी स्वताची जतनाय घेवपा खातीर योग, प्राणायम, व्यायामा वांगडाच नेमान भलायकी तपासणी करची. देशाची, राज्याची आनी पालिकेची जतनाय घेवपाक सरकार आसा. तुमी फक्त तुमच्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. बेरेस्तारा सांखळी अर्बन वेलनेस सेंटराच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. लोकांनी स्वताची जतनाय घेवपा खातीर योग, प्राणायम, व्यायाम करचेच पूण त्या बरोबर भलायकेची तपासणी लेगीत करची अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्याची आनी पालिकेची जतनाय घेवपाक सरकार आसाच. तुमी तुमच्या फक्त भलायकेची जतनाय घेयात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें. बेरेस्तारा सांखळी अर्बन वेलनेस सेंटराच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. होळी म्हटली काय रंग आयले. रंगा शिवाय होळयेची कल्पनाच करप अशक्य. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन लोक कॅमिकलांपासून तयार केल्ले रंग वापरताले. पूण कॅमिकल रंगाचे वायट परिणाम जेन्ना कळून आयले तेन्नाच्यान लोक नैसर्गीक पद्दतीन तयार केल्ले रंग वापरतात. रानांतलीं फळां फुलां वापरून कोणे केन्ना रंग तयार केल्ल्याचें तुमी आयकलां. सैमांतल्या फळां फुलांचो वापर करून रंग तयार करपाची कल्पनाय करप अशक्य. पूण 70ंतलो सूर्यकांत गांवकरान हें करून दाखयलां. फाटलीं 6 वर्सां सूर्यकांत रानांतले फळां फुलांचो वापर करून होळयेक लागपी रंग तयार करता आनी ते बाजारांतूय विकता. रानांत फिरपाची आवड आशिल्ल्यान रानांतल्या फळां फुलांचो गुणधर्म आपल्याक कळ्ळे अशें तो म्हणटा. तांचो वापर करून नैसर्गीक पद्दतीन रंग तयार करून येतात. हे आपल्याक जेन्ना कळ्ळें तेन्नाच्यान आपूण नैसर्गीक पद्दतीन हे रंग तयार करता अशें सूर्यकांतान सांगलें.
दिसान दीस वाडपी कोयराचे प्रश्न सोडोवपाक उसगांव नवीन कोयराचो प्लांटाचें उक्तावण केलेलें आसा। पंचायतीन कम्युनिदादी कडेन परवानगी मागून हो प्रकल्प उबारपाक NOC दिलेली आसा। कम्युनिदादीन ही जमीन तात्पुरती पंचायतीक कोयर प्रकल्पाक दिलेली आसा। ना हरकत दाखल्याचेर हो कोयर प्रकल्पाचे उक्तावण उसगांवां जालें। कोयराची समस्याचेर पर्याय काडपा खातीर हो प्रकल्प उपयोगी आसा। कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्रालान शेळडेच्या शेतकऱ्यांक नांगरणीची मशिनां वांटप केली। शेतकारांनी फुडें सरून शेती करची असो उलो आमदार निलेश काब्रालान मारलो। फुडाराक शेतकऱ्यांक मजत जाय पडली जाल्यार आपूण करतलो, त्या खातीर शेतकारांनी फुडें सरून आपलो शेती वेवसाय करपाक जाय अशें उलोवप निलेश काब्रालान केलें। शेतकऱ्यांक सांगून शेतकऱ्यांची उर्बा ताणें वाडयली। शेळडेच्या शेतकऱ्यांक आमदार निलेश काब्रालान नांगरणीच्या मशिनाचें वांटप केलें। शेतकारांनी फुडें सरून शेती करची असो उलो आमदार निलेश काब्रालान मारिल्लो आसा। फुडाराक जर कसलीय मजत लागली जाल्यार आपूण ह्या शेतकऱ्यांक मजत करतलो, मात्र शेतकऱ्यांनी फुडें सरून शेती वेवसाय फुडें व्हरपाक जाय अशें आवाहन आमदार निलेश काब्राल हाणें शेळडेच्या शेतकऱ्यांक केलें। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन वाळपय हांगासर व्यायाम शाळेचें उक्तावण केलें। आजच्या तरणाट्या पिळगेन व्यायाम करप खूब गरजेचें आसा, खूब म्हत्वाचें आसा। भुरग्यांनी व्यायाम केले जाल्यार तांची भलायकी बरी उरतली, तशेंच तांचें स्ट्रेस लेवल कमी जातलें अशें उलोवप खेळा मंत्री गोविंद गावडेन व्यायाम शाळेचें उक्तावण केल्या उपरांत उलोवप केलें। वाळपय हांगासर व्यायाम शाळेचें उक्तावण केलें तेन्ना व्यायाम करतलो जाल्यार एक जागो जाय आनी व्यायाम करपाचें सामानूय गरजेचें आसा। ताका लागून भुरग्यांनी खंयच्या व्यसनाच्या आहारी वचच्या परस व्यायाम करचो, तांकां लागून हे आमी व्यायाम शाळा उबारिल्ली आसा अशें उलोवप मंत्री गोविंद गावडेन केलें। फाटलीं कितलींशींच वर्सां प्रतीक्षेत आशिल्लो हातुर्लेच्या सरकारी शाळेकडचो रस्तो पुराय जावपाचो मार्ग आतां सोंपो जालो आसा। बेरेस्तार आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें ह्या कामाचो शुभारंभ केलो। गांवच्या विकासा खातीर लोकांनी सहकार्य करचें असो उलो आमदारान मारलो। रस्त्या कामाच्या शुभारंभ सुवाळ्याक जोडून शाळे खातीर बांदिल्ल्या कंपाऊंडाचें उक्तावण लेगीत केलें। ह्या सुवाळ्याक जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, सरपंच विद्यानंद कारबोटकार, उपसरपंच सुफला चोपडेकार तशेंच हेर पंच वांगडी आनी थळावे हजर आशिल्ले। अडवलपाल मायनिंगे खातीर शुक्रारा जावपी जनसुनावणी तापपाची शक्यताय आसा। दिवचलच्या हिराबाय झाटये सभाघरांत ही जनसुनावणी जातली। फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ल्या ग्रामसभेत जनसुनावणेक लोकांनी विरोध केल्लो। गांव काबार करपी मायनिंग आमकां नाका अशी लोकांची भुमिका आसा। शुक्रारा अडवलपाल मायनिंगे खातीर ही शुक्रारा जावपी जनसुनावणी ही तापपाची शक्यताय आसा। दिवचलच्या हिराबाय झाटये सभाघरांत ही जनसुनावणी जावपाची आसा। फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ल्या ग्रामसभेत जनसुनावणेक लोकांनी विरोध केल्लो। गांव काबार करपी तशेंच पर्यावरण नश्ट करपी ही मायनिंग आमकां नाका अशी लोकांची सध्या भुमिका आसा।
राष्ट्रवादी पक्ष फुटल्या उपरांत केंद्रीय वेंचणूक आयोगान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळाचे चिन्ह अजित पवार गटाक दिल्ले। त्या उपरांत शरद पवार गटान वेंचणूक आयोगाच्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयात धांव घेतली। शरद पवार पंगडान दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी घेतली। या वेळार शरद पवार पंगडान अजित पवार आमची लोकप्रियता वापरता असो दावो केलो। शरद पवार हांचो फोटो आणि घड्याळ चिन्ह वापरपाक ताणें हरकत घेतली। सर्वोच्च न्यायालयान अजित पवार पंगडाक शरद पवाराचे नाव आणि फोटो वापरचो न्हय असो आदेश दिला। त्याच बरोबर अजित पवार पंगडान घड्याळाचे चिन्ह वापरचे न्हय असोय सल्लो सर्वोच्च न्यायालयान दिला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान सीएए विशीं आपली भूमिका स्पष्ट केल्या। भारतीय जनता पक्षाक हो राजकीय विषय न्हय अशें तांणी म्हटलां। पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानांतल्या पीडित लोकांक न्याय दिवपा खातीर हो निर्णय घेतला। विरोधकांक काय काम धंदो ना देखून ते दुबाव निर्माण करीत रावतात। काँग्रेस सांगता ते कांय करिना, भाजप सांगता ते करता। 41 फावटी आपणे सीएए विशीं उलयला। देशांतल्या अल्पसंख्यांक वा हेरांक भिवपाचें कारण ना, कारण सीएएत लोकांचें नागरिकत्व वचचें ना। 3 देशांतल्या धर्मांतल्या लोकांक न्याय मेळचो म्हणून आमी वावुरतात। सीएए चालीक लायतले अशें पयलींच सांगिल्ले, फक्त विरोधा खातीर फक्त तांकां विरोध जाता अशें अमित शहान म्हटलें। अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि आपलो धाकटो भाव बाबून बॅनर्जी हांचे कडेन आशिल्ले सगळे संबंध तोडल्यात अशें बिरेस्तारा जाहीर तिणें केलें। दरेक वेंचणुके आदी बाबून कांय समस्या निर्माण ते करतात अशें ममता बॅनर्जीचें म्हणणें आसा। वंशवादी राजकारणाचेर म्हणजे घराणीशाहीचेर आपूण विश्वास दवरिना अशें अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचें म्हणणें आसा। देखून बाबूनाक उमेदवारी दिली ना अशें तांचें म्हणणें। आतां तांचे कडेन आशिल्ले सगळे संबंध तोडल्यात अशें ममता बॅनर्जीन ह्या वेळार सांगलें। मजगतीं बाबून भाजपान येवपाची शक्यताय आसा अशें विचारतकीच तो खंयूय वचूं आमकां कांय फरक पडना अशें अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन म्हटलें। एक 18 जून रस्तो सोडलो जाल्यार पणजेंतले सगळेच रस्ते फोडून दवरल्यात। ताका लागून येरादारी खातीर खंयचो रस्तो उक्तो आसा हेंच कळपाक मार्ग ना। ह्या प्रकाराक लागून लोक सामकेच चाळवल्यात। फोडून दवरिल्ल्या रस्त्यांचेर कसलोच बोर्ड दिश्टी पडना। रस्तो कितले दीस बंद आसतलो, खंयचो रस्तो बंद आसा तें कळपाक मार्ग ना। डायवर्जन खंयच्यान आसा ह्या विशीं कसलीच म्हायती ना। ताका लागून राजधानी पणजेन येवपी लोकांची सामकीच गैरसोय जाता। ह्या प्रकाराचेर आदलो महापौर उदय मडकयकारान आपली तिडक उक्तायली। फाटली कितलीशींच वर्सां पणजेकार सारकी सिटी बस नाशिल्ल्यान कंटाळिल्ले। निमणे बुधवारा सरकारान पणजे 60 नव्यो सिटी बसी 1 एप्रिल सावन सुरू करपाची अधिसुचोवणी काडली। पूण शोकांतिका म्हटल्यार ह्यो बसी भोंवडावपाक सद्याक पणजे रस्तेच ना। ह्यो 60 बसी कदंबा महामंडळान खाजगी बस चालकांक कडेन दिलेल्यो आसा। ह्या 60 बसींत व्हडल्यो मिनी आनी बग्गी सारक्या गाडयांचो आस्पाव आसा आनी तातूंत चडश्यो इलेक्ट्रीक आसात।